धोरणाप्रमाणे निमाणे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू जाऊन सोमारा एकदाची शाळांची घंटा वाजली। पहिल्याच दिसा राज्यातल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांचो गजबज दिसून आयलो। मात एप्रिल महिन्यात शाळा सुरू जाल्ल्यान काय पालक नाराज आसात। फाटल्या कांय दिसाच्या नवीन शैक्षणिक वर्साचो मुद्दो चर्चेचो विशय थारिलो। हो विशय न्यायालयात लेगीत पाविलो। निमाणे शिक्षण खात्यान जाहीर केल्ले प्रमाण सोमारच्या नवीन शैक्षणिक वर्साक सुरवात जाली। राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी पहिल्याच दिसा विद्यार्थ्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। निमणे नव्या शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा जालो। मात हो निर्णय पालकांकडेन चर्चा करिनासतना घेतिल्ल्याचो दावो करीत पर्वरी शिक्षण संचालनालया भायर पालकांनी निदर्शनां केली। पूण नव्या शैक्षणिक वर्साक विद्यार्थ्यांचो 100% सकारात्मक प्रतिसाद मेळिल्ल्याचे सांगीत कांय पालकांनी केल्ली निदर्शनां ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेचे म्हणणे। शाळांनी 90% विद्यार्थ्यांची हजेरी लायिल्ली। एप्रिलात सुरू जाल्ल्या शाळांविशीं कांय विद्यार्थी समाधानी आसात जाल्यार कांय विद्यार्थी नाराज आसात, अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर सांगता। नव्या शैक्षणिक वर्साक आयच्यान सुरवात जाल्या। शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी पणजेंतल्या 5 शाळांक भेट दिवन विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचो नियाळ घेतलो। अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या धाडीत सापडिल्लो 510 किलो मावा जप्त केलो। जप्त केल्ल्या माव्याची किंमत 1,98,000 रुपया आशिल्ल्याचे कळटा। ह्या माव्याचेर उत्पादनाच्या म्हायतीचे लेबल आणि अधिकृत म्हायती नाशिल्ल्यान हो मावा जप्त केल्ल्याचे कळटा। भोमा ते ओल्ड गोवा या 7 किलोमीटरच्या 4 पदरी राष्ट्रीय महामार्गा खातीर केंद्रान 1060 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। केंद्रीय रस्तो वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन हे विशीं माहिती दिली। या प्रकल्पाक लागून खांडेपार ते पणजी महामार्ग चौपदरी जातलो। तशेंच दोन्ही वटेन 7 मिटरांचो सर्व्हिस रस्तोय आसतलो। या प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्राचे उपकार आठयल्यात। दुसरे वटेन भोमाच्या लोकांचो रस्त्याक विरोध कायम आसा।
MIT विद्यापीठात प्राध्यापक सोडले जाल्यार हेर बाकीच्यो नोकऱ्यो थिएच्या लोकांकूच दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. MIT सुरू जायना फुडें जी नॉन टिचिंग कर्मचाऱ्यांची भरती जातली तातूंत थळाव्यांकूच प्राधान्य मेळटलें. हे विशीं आपले तांचे कडेन उलोवप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. थिये एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. भुवनेश्वर पोलिसांनी सोमारा धाड घालून गांजो तस्करी प्रकरणात तिगांक अटक करून तांचे कडल्यान 20 लाखांचो गांजो जप्त केला. ह्या प्रकरणात पोलिसांनी तिगांक अटक करून गांजो तस्करी प्रकरणात वापरिल्ली गाडी बी जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. पणजे नव्या मांडवी पुला सकयल एका 40 ते 45 वर्साच्या अनवळख्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. सध्या नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम करपी कामगारांक ही कूड दिसून आयली. ते उपरांत तांणी पुलिसांक हे विशीं कळीत केले. पुलिशेन ही कूड फुडले तपासणे खातीर GMCत धाडून दिल्या. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. फुडले 2 दीस राज्यांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हजारांनी भक्तांच्या हाजेरेत मयाची फामाद माल्याची जात्रा परंपरेप्रमाण उमेदीन जाली. जात्रेचे खाशेले वैशिष्ट्य आशिल्ले माले अंदू पेटले. पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण लेगीत पुराय जालो. अवसारी मोडान तकलेर पेट्टे माले घेवपाची अनुभूती पळोवपाक मेळिल्ल्यान भावीक अंदूय खूश दिसताले.
10वेचो निकाल 95.35% लागिल्ल्याचे गोंय शालांत मंडळान जाहीर केले. चलयांनी ह्या फावट बाजी मारली. चलयांचो 95.71% जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.98% लागिल्ल्याचे कळटा. एटीकेटी लागिल्ल्या भुरग्यांनी संख्या 631 जाल्यार 214 विद्यार्थ्यांनी खेळा गुण मेळोवन परीक्षा पास केली. कर्नाटक सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या केल्ल्या कामाचे एरियल सर्वेक्षण करपाची मागणी म्हादय बचाव अभियानान केल्या. गोंयचे बरे अधिकारी आसतना लेगीत मुख्य अभियंत्यो बदामीक परतून मुजत वाड कित्याक दितात असोय प्रस्न म्हादय बचाव अभियानान केला. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक स्वतंत्रपणान लडोवपाक काँग्रेस सक्षम आशिल्ल्याचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता. तशेंच मडगांवां काँग्रेस समितीची नेमणूक बेगीनूच करतले अशेंय तांचें म्हणणें. दिगंबर कामतीच्या भाजपा प्रवेशा उपरांत काँग्रेसीक मडगांवां काँग्रेस गट समितीची नेमणूक करपाक पुरायेन अपेस आयला. सोमाराक गुन्यांव फाट्यान धाड घालून बेकायदेशीर रितीन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या दोगा रशियन नागरिकांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांय कडेन कसलेच कायदेशीर परवाने नाशिल्ल्याचे दिसून आयले. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. केंद्र सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलावेल्या उत्पादन शुल्कात 2 रुपयांनी वाढ केली. पेट्रोलावेले उत्पादन शुल्क आता 13 रुपया जाल्यार डिझेलावेले प्रति लिटर 10 रुपया. उत्पादन शुल्कार वाढ जाल्ल्यान सर्वसामान्यांकूय फटको बसतलो. केंद्र सरकारान पेट्रोल आणि डिझेलाचेर दर लिटराक 2 रुपया अबकारी कर वाडयला. मात हाका लागून पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर वाडचे नात अशेंय सांगलां. सध्या सरकार पेट्रोलाचेर दर लिटराक 19.90 रुपया आणि डिझेलाचेर 15.80 रुपया अबकारी कर वसुली करता. ही दर वाढ जाले उपरांत पेट्रोल प्रति लिटर 21.90 रुपया आणि डिझेल 17.80 रुपया दर लिटर घेवपाक लागतले.
मडगांव पोलिसांनी दुचाकी चोरी प्रकरणात दोगांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगा तरणाट्यांनी नावेलीच्यान ही दुचाकी चोरली। पोलिसांनी सध्या तांकां अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 130 कोटी रुपया मोडून बांदकाम चालू आशिल्ल्या अस्नोडा बायपास प्रकल्पाची पळोवणी केली। ह्या वेळार पावसाचें उदक शेतांनी तशेंच घरांनी घुसचें न्हय हाची खबरदारी घेवपाची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्याक दिली। तशेंच लयराई देवीच्या जात्रे वेळार योग्य ती पार्किंग सुविधा उपलब्ध करपाचेर भर दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। इस्टेट खात्याच्या एका खोपीक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ही घडणूक श्रीनगराक घडल्या। उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी। आयतारा उसरा राती 12:30 वरांचेर सावड्ड्या गांधीनगर बस स्टॉपा लागसार एक कंटेनर ट्रक उमटलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक ड्रायव्हराचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ट्रक ड्रायव्हर सोऱ्याच्या बरेच नशेंत आशिल्लो अशेंय कळटा। ह्या अपघातान ट्रक चालकाक तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर भरती केला। फुडलो तपास सुरू आसा। टीव्ही लेजंड जय नॉर्थ हे पिरायेच्या 73व्या वर्सा संवसाराक अंतरले। फाटली कांय वर्सां तांकां कॅन्सराचे दुयेंस आशिल्ले अशें कळटा। टीव्ही शोनी तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। डेनिस द मिनेस ह्या टीव्ही शोन तांणी काम केल्लें। तांचे बरे कामगिरी खातीर सदांच तांकां याद दवरतले अशें म्हणीत सीमे रसिकांनी तांकां आर्गां ओंपल्या।
दिवचल तालुक्यातल्या कांय वाठारांनी नळावरवीं खदळ उदका पुरवण जाता असो दावो आदले नगराध्यक्ष राजेश सावळ आनी हेरांनी केला। पावसाळ्या पयलीं उदकाच्यो टाकयो नितळ करात अशी मागणी करपी निवेदनूय भौशीक बांदकाम खात्याच्या दिवचल विभागाक दिला। शुद्ध उदक मेळप हो दर एकल्याचो हक्क आसा, मात उदक साठोवपी टाकयो नितळ करपा कडेन संबंदीत खात्याची आड नदर जाता। देखून चडशा वाठारांत घरगुती नळावरवीं खदळ उदकाची पुरवण जाता असो राजेश सावळ हांणी दावो केला। पॅरा एथलीटांक खातीर खासा एका दिसाच्या बॅडमिंटन सर्तीचे आयोजन नावेलीच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमांत जालें। ह्या सर्तीत वट्ट 49 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो, तातूंतले 16 पॅरा खेळगडे आशिल्ले। पणजे वाठारांत कोयराचे डस्टबीन आसतना कांय लोक कोयर भायर उडयतना दिश्टी पडटात। शारांत उक्ताडार कोयर उडोवप्यांचेर पालिकेन दंड दिवचो अशी मागणी पणजेच्या कांय थळाव्यांनी केल्या। राजधानी पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात। तेच प्रमाण राजधानी नितळ दवरपा खातीर दर वाठारांत कोयराचे डस्टबीन दवरला, मात त्या कोयराच्या डस्टबिनाचो लोक खऱ्यांनीच वापर करतात काय असो प्रस्न पडटा। अशे तरेन उक्ताडार कोयर उडोवप्यांक महापालिकेन दंड घालचो अशी मागणी पणजेच्या कांय नागरिकांनी केल्या। सावंतवाडो कुडचडच्या वाठारांतलो रॉकी डिकोस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन जनावरांक जीवदान दिवपाचें काम करता। ह्या कामा खातीर तांणी खंयच प्रशिक्षण घेवंक ना। आतां मेरेन खुबशा जनावरांक तांणी जीवदान दिलें। जीवनदान हें श्रेष्ठ दान। रॉकी डिकोस्टा फाटल्या 16 वर्सां सावन रान खात्यांत रान अधिकारी ह्या पदाचेर काम करता। जेन्ना सावन ते हे सेवेत रुजू जाले तेन्ना सावन तांच्यांनी कितल्याशाच प्राण्यांक जीवदान दिलें। हे काम फकत जनावरांक जीवदान दिवपा मेरेन सीमित ना, तर ह्या जनावरां कडल्यान लोकांचो जीव लेगीत वाटयला अशें रॉकी डिकोस्टा हांणी सांगलें। अमेरिकेत सध्या मिसल्स व्हायरसान मान वयर काडल्या। अमेरिकेत आतां मेरेन ह्या व्हायरसान दोगांक मरण आयिल्लें कळटा। जोर येवप, आंग दुखप, आंगार घामोळे येवप ही ह्या व्हायरसाची मुख्य लक्षणां जावन आसा। ह्या व्हायरसान ज्या भुरग्याक आतां मरण आयलां ताका खंय कसलीच लक्षणां जाणूंक नाशिल्लीं, पूण हॉस्पिटलांत भरती करताच ताका मरण आयलें अशें कळटा। कोणाकूय जर अश्यो लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगोबेग दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।